वाल्मिकी विकास निगमात जाल्लो 187 करोड अव्यवहार खंडनकन शुक्रवारा कारवार शहरात जिल्हाधिकारी कचेरी समोर जिल्हा बीजेपी कार्यकर्त्यान प्रतिरोध व्यक्त केलो। प्रतिरोध कार्यक्रमात भाग घेऊन जिल्हाधिकारी कचेरीक घुसूक प्रयत्न केल्ले बीजेपी कार्यकर्त्याक पोलिसांन अटक केले। बीजेपी जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे हेमगेल्या पुढाकारात प्रतिरोध व्यक्त जालो। ह्या वेळाचेर राज्य काँग्रेस सरकारा विरुद्ध क्रोध व्यक्त केले। वाल्मिकी विकास निगमाचे अधिकारी चंद्रशेखर हेमी आत्महत्या केल्ले बद्दल राज्य सरकारान SIT मार्फत तपासणी करून कारवाई मोकळी केली, पण SIT मार्फत जाल्ल्या तपासणीन न्याय मेळचो शक्य जायना। ह्या प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री बी शामील आशिल्ले दिसून येतात। तेजेर मुख्यमंत्रीन राजीनामा दिवं जाय अशें बीजेपीन आग्रह केले। MLC गणपती उळवेकर, बीजेपी जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक, जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी प्रशांत नायक आणि इतर बीजेपी कार्यकर्ता ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। भारतीय जनता पक्ष के कांग्रेस सरकार के सिद्धरामैया के सरकार के ಈ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಮನೆ ಹೊತ್ತು ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಹೇಳ ಹಾಗೆ ತಾವು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ದಲಿತರ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಾವುಗಳು ಏನು ಈ ಒಂದು 150 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮ भारतीय जनता पक्ष के कांग्रेस सरकार के सिद्धरामैया के सरकार के किसे ना रात्रि नहीं होते
ಮಾತ್ರ